भलायकेकडेन दुर्लक्ष तशेंच न्हिदेंत आसतना जाल्ले उलटे खातीर श्वास घुस्मटून बिट्स पिलानी महाविद्यालयाचो विद्यार्थी ऋषी नायराक मरण आयलें। पोस्टमॉर्टम अहवालांतल्यान ऋषी नायराच्या मरणा फाटलें नेमकें कारण उक्ताडार आयलां, अशी माहिती मडगांव उपजिल्लो हॉस्पिटलाच्या फॉरेन्सिक विभागाचो मुखेली दोतोर मधु गोडकिरेकार हांणी दिली। विद्यार्थी डिप्रेशनाची वखदां घेतालो। बिट्स पिलानी महाविद्यालयात मरण पाविल्ल्या 5 मदल्या 3 विद्यार्थ्यांच्या भलायकेकडेन दुर्लक्ष जाल्ल्यान तांकां मरण आयिल्ल्याचें मधु गोडकिरेकार हांणी स्पश्ट केलां। बामोळे जावपा आशिल्ल्या कॅन्सर हॉस्पिटलाचें काम 30% पुराय जालां। फुडल्या वर्सा मेरेन उरिल्लें कामूय पुराय जातलें। काम पुराय जालें की रोखडेंच हें हॉस्पिटल लोकां खातीर उक्तें करतले म्हूण भलायकी मंत्री विश्वजितान सांगलें। बामोळे जावपा आशिल्ल्या कॅन्सर हॉस्पिटलाचें काम फुडल्या वर्सा मेरेन पुराय जातलें म्हूण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे सांगता। तशेंच जीएसटी स्लॅबांत केल्ल्या बदलाचो भलायकी क्षेत्राकूय बरो फायदो जातलो। कॅन्सरा वयल्या वखदां वेलो जीएसटी रद्द जाल्ल्यान लोकांक ताचो फायदो जातलो म्हूण विश्वजितान सांगलें। कोलवाळ जेलींतल्या कैद्याकडेन 12 मोबायल सापडले। ते भायर कांय प्रमाणात घुळे वखदां सापडिल्ल्याची म्हायती मेळटा। उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ताच्या नेतृत्वाखाला क्रायम ब्रांच आनी घुळे विरोधी पथकान ही कारवाय केली। हे कारवाये वेळार पुलीस महानिरीक्षक हजर आशिल्ले। कोलवाळे जेलींत सुरू आशिल्ल्या बेकायदेशीर प्रकरणांचेर आळाबंद हाडपाच्या उद्देशान ही कारवाय केली। सभापतीच्या निवडी खातीर राज्यपालान 1 दिसाचें अधिवेशन आपयलां। हे अधिवेशन 25 सप्टेंबराक जातलें। सभापती रमेश तवडकराच्या राजिनाम्या उपरांत हे पद रितें आशिल्लें। भाजपा वतीन आमदार गणेश गांवकर सभापती पदाचे उमेदवार आसतले, जाल्यार दुसरे वटेन विरोधकांनी आपले वटेन उमेदवार दवरपाचें थारायलां। म्हजी बस येवजणे खाला गांवगिऱ्या वाठारांतली वाहतूक वेवस्था सुदारतली, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। राजधानी पणजेच्या धर्तरेचेर सांखळी मतदारसंघातल्या अंतर्गत रस्त्यांचेर 4 इलेक्ट्रीक बशी सुरू केल्यात। ह्या बशींच्या शुभारंभाची सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयतालो। खासगी बसवाल्यांनी हे येवजणेंत स्वताक आस्पावन घेवचें अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें।
गोंय बेळगांव महामार्गार खानापूर ते अनमोल रस्त्याच्या कामा खातीर प्रवाशांक त्रास सहन करपाची शक्यताय आसा. ह्या मार्गार अर्दवट स्थितींत आशिल्ल्या हत्ती ब्रिजाचे काम बेगीनूच हातांत घेतले आनी ते खातीर हो रस्तो फुडले 2.5 म्हयने बंद आसतलो. ह्या मार्गान यो वच करपी येरादारी दुसऱ्या मार्गान वळयतले. हे खातीर गोंया सावन कर्नाटकात प्रवास करप्यांक त्रास सोंसचो पडटा. दोन 2027 ह्या वर्सा जावपी विधानसभा वेंचणुकेक भाजप पक्षाचे सरकार परतून एक फावट सत्तेर हाडटलो असो संकल्प भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी आपल्या जल्मदिसा वेळार घेतलो. येता ते वेंचणुकेक 51% मोख मेळोवपाचो यत्न आसा अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. जीएसटी संदर्भातलो सरकारान घेतिल्लो निर्णय हो पर्यटन वेवसाया खातीर खूबच म्हत्वाचो आसा. गोंयच्या हॉटेल आनी हॉस्पिटॅलिटी उद्देगाची वाड पळयली जाल्यार हो बदल खूब गरजेचो आशिल्लो अशी प्रतिक्रिया पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी पत्रकारांनी जीएसटीच्या नव्या दराच्या निर्णया विशीं विचारिल्ल्या प्रस्नाची जाप दितना दिली. गोंयांत सध्या किडनी डायलिसीस दुयेंती वाडत आसा. तशेंच गोंयचे विद्यार्थी आनी तरणाटे सर्तींत तशेंच परीक्षेत फाटीं पडटात अशें चित्र दिश्टी पडटा. तेन्ना गोंयच्या गणेशोत्सव मंडळांनी लोकां मदीं भलायकी आनी शिक्षण ह्या 2 म्हत्वाच्या विशयाचेर जागृताय आनी मार्गदर्शन करचें अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें. सांखळे गणेशोत्सव मंडळान आयोजीत केल्ल्या भोवमान आनी इनामां वांटप सुवाळ्यांत मुख्यमंत्री उलयलो. संरक्षणाच्या दिश्टीन राखून दवरिल्ली आनी वाडून 10 वर्सां जाल्लीं संरक्षीत झाडां ह्यान फुडें कातरपाक मेळची नात. हे सुचीत नव्यान खंयच्या झाडांचो आस्पाव करचो हे विशीं तशेंच झाडांच्या संरक्षणा विशीं नवी नेमावळ तयार करपाची सुचोवणी आपणे खात्याक दिल्ल्याचें विश्वजिताचें म्हणणें. तशेंच वास्कोच्या बॅट आयलंडाक रिझर्व म्हणून जाहीर करपाचो निर्णय घेतला. ते भायर काणकोण तालुक्यांतल्या गालजीबाग वाठारांत मरीन कन्झर्वेशन करपाचो विचार आशिल्ल्याचें रान मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें.
आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं। प्रमोशन चाहिए? पारो यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना। दिसपट्टे घडपी अपघातांचे प्रमाण उणे जावपाचें नांवूच घेना। शेनवारा गुजरातच्या राजकोट जिल्ह्यात आशिल्ल्या महामार्गार एका भिरांकूळ अपघातात 3 विद्यार्थ्यांक जीव वगडावचो पडलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण गाडयेचो ताबो सुटिल्ल्यान खंय गाडी उमथली आनी गाडयेंत आशिल्ल्या तिगांक मरण आयलें, जाल्यार कांय जाण जखमी आसात। फुडलो तपास सुरू आसा। जयपूरच्या सुभाष चौक वाठारांत एका पोरण्या इमारतीचो भाग कोसळिल्ल्यान 2 जाणांक दुर्दैवी मरण आयलें। ही घडणूक घडटाच सुरक्षा रक्षकांनी घडणूक थळार धांव घेवन मजत कार्य सुरू केलें। कांय जाणांक मरण आयलें जाल्यार कांय जाण बेपत्ता आसात। तशेंच कांय जाणांक दुखापत जाल्ल्यान तांकां उपचारा खातीर लागसारच्या हॉस्पिटलांत भरती केला। दिल्लीच्या बदरपुरांत एक इमारत अचकीत कोसळ्ळी। ही घडणूक घडटाच उजो पावलपी दळाचे जवान घडणूक थळार पावले। ह्या इमारतींत कोणूच नाशिल्ल्यान जिवीतहानी टळ्ळी, पूण इमारत कोसळिल्ल्यान विजेचे जोडणेचेर परिणाम जालो। हाका लागून लागसारच्या लोकांक वीज पुरवण बंद जाली। इमारतीचे उरिल्लो भाग मोडपाचो काम सध्या सुरू आसा। कांय तेंप आदींच ही इमारत खाली करपाचें काम हातांत घेतिल्ल्यान व्हड अनर्थ टळ्ळो। मीरा भयंतर पोलिसांनी तेलंगणाच्या एका ड्रग फॅक्टरीचेर धाड घालून 12 करोडाची घुवळे वखदां जप्त करून 13 जाणांक अटक केली। घुवळे वखदांच्या वेव्हारात आंतरराष्ट्रीय मळारूय संपर्क आशिल्ल्याची कबुली आरोपींनी दिल्या। हालीसराक खुबशे तरणाटे भुरगे घुवळे वखदांच्या वेव्हारात घुसपिल्ले दिसून येतात। देखून ह्यो धाडी सुरूच आसा। MIDC पोलिसांनी नागपुराक धाड घालून गांजो, सोरो, चोरयेक गेल्ली वाहनां आनी हेर सामान मेळून वट्ट 1038 लाखांचो मालवस जप्त केला। या प्रकरणात आस्पाव आशिल्ल्या 5 दुबावित आरोपींक अटक केल्ल्याचे कळटा। तशेंच घुवळे वखदां तस्करी खातीर वापरिल्ली दुचाकी जप्त केल्या। फुडलो तपास सुरू आसा।
केंद्रीय उदका आयोगान खुबशा राज्यांनी व्हड हुंवार येवपाची शिटकावणी दिल्या. वेगवेगळ्या राज्यांनी 22 न्हंयो गंभीर स्थितींत आनी 23 न्हंयो सामान्य पातळी परस चड व्हांवतात अशें सांगलां. हातूंत आसाम, जम्मू काश्मीर, ओडिसा, आंध्र प्रदेश आनी अस्तंत बंगालांतल्या केंद्रांचो आस्पाव आसा. फुडल्या 24 वरांत गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान आनी महाराष्ट्रांतल्या कांय वाठारांनी हुंवार येवपाची शक्यताय आसा. तेन्ना सगळ्यांनी हाची नोंद घेवची. बिल भरूंक नाशिल्ल्यान कुडचडे रेल्वे स्टेशनाकडेन भौशीक शौचालयांतली उदकाची जोडणी उदका पुरवण खात्यान तोडली. सुमार फाटले 3-4 वर्सां जालीं संबंदीत कंत्राटदार संतोष कुमार हांणी उदकाचे बिल भरूंक नाशिल्लें, जे आतां लागीं 2,60,000 इतले जालें. संबंदीत कंत्राटदारान बिल फारीक केलें जाल्यार परतून उदकाची जोडणी करून दितले, अशी माहिती कुडचडेचो सहाय्यक अभियंतो हर्ष काकोडकारान दिली. सत्तरीच्या चरावणे वाठारांत आतां धरण बांदचे नात, जाल्यार ताच्या जाग्यार उदक सांठोवन दवरपा खातीर बंधारो बांदतले. ह्या उदकाची पुरवण थळाव्या लोकांक शेतां आनी हेर कामां खातीर करतले, अशी माहिती रानमंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली. हो प्रकल्प उदका स्त्रोत खात्यान बेगीन हातांत घेवचो. ह्या प्रकल्पाची बेगीन प्रक्रिया करपाक उदका स्त्रोत खात्या वांगडा जोड बसका घेतले, अशेंय मंत्र्यान सांगलें. कुडबण जेटीचेर पिवपाचें उदक आनी शौचालय सुविधा उपलब्ध आसा आनी नितळसाण कामूय सुरू आसा. पूण खंयच्याय कामगाराक साथीच्या दुयेसाची लक्षणां दिसल्यार ती लिपोवन दवरिनासतना भलायकी खात्याच्या अधिकाऱ्यांक बेगोबेग कळप गरजेचें, अशें वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वा हांणी सांगलें. जेटीचेर नितळसाण दवरपाची गरज आशिल्ल्याचें आमदाराचें म्हणणें. फुडल्या वर्सा गणेशोत्सव व्हडा दबाज्यान मनोवपा खातीर देणगी कुपनांचेर भरघोस इनामां दवरतले आनी ते खातीर लागपी निधी सगळो आपूण दितलो, अशें आश्वासन दितना मंत्री विश्वजीत राणेन वाळपय गणेश उत्सव मंडळाक 1 कोटींची देणगी दितले म्हणून जाहीर केलें.
सेगीत पडपी पावसाक लागून शेनवारा हिमाचल प्रदेशातल्या चौकर गावांत पालसणां कोसळपाची घडणूक घडली. हाका लागून लागसारच्या लोकांक धोको निर्माण जालो. ही घडणूक घडचे वेळार 5 जाण थंय आशिल्ले अशें कळटा. पूण सुदैवान कोणाकूच दुखापत जावना. ह्या घडणुकेक लागून मात थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. अजमेराक आशिल्ले बोरज धरण कोसळिल्ल्यान शेजारच्या वाठारांनी हुंवारावरी स्थिती निर्माण जाल्या. इतलें उदक भरलां की सगळें उदक घरांनी पावलां. कांय घरां तर कोसळपाच्या मार्गार आसा. दुचाक्यो व्हांवून गेल्यात. हाका लागून सर्वसामान्याचे जीण विस्कळीत जाल्या. लोकांक भरपूर लुकसाण जाल्ल्यान कितेंय तरी लुकसाण भरपाय दिवची म्हणून थळाव्यांनी मागणी केल्या. सेगीत पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून यमुना न्हंयच्या उदकाच्या पातळीत बरीच वाड जाल्या. हाका लागून नोयडाच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी उदक साचलां. उदक रस्त्यांचेर साचलाच पूण घराघरांनी घुशिल्ल्यान घरां लेगीत व्हांवून गेल्यात. तशेंच कमरे मेरेन इतलें उदक रस्त्यार साचिल्ल्यान येरादारी करप लेगीत कठीण जालां. डेंग्यूचे दुयेंस संवसारभरांत आतां धोक्याच्या थारपाक लागला. संवसारीक भलायकी संघटनेच्या अदमासा प्रमाण संवसारांतल्या सुमार अर्द्या लोकसंख्येक धोको आसा. शारांनी आनी गांवगिऱ्या वाठारांनी डेंग्यूच्या प्रमाणात चड वाड दिसपाक लागल्या. बांगलादेशा सयत दक्षिण आशियांतल्या देशांनी अपूर्व केशींचो आंकडो दिसून येता. थंडी, जोर, आंग दुखप ही डेंग्यूची मुखेल लक्षणां. ह्या दुयेंसाचेर दुर्लक्ष केल्यार कांय वेळार मरण लेगीत पावपाक शकता. तेन्ना दर एकल्यान आपल्या जिवाची जतनाय घेवची अशें आवाहन दोतोर करपाक लागल्यात. हालींसाराक तरणाट्या भुरग्यां मदीं कॉलोन कॅन्सराच्या दुयेंसान वाड जाल्या. आदी जाणट्या पिरायेच्या लोकां मदीं ह्या कॅन्सराचो संसर्ग जाल्लो. पूण आतां 50 वर्सांच्या सकयल्या भुरग्यांक लेगीत ह्या कॅन्सराची लागण जाल्ली दिसून येता. सोरो पिवप, सिगार ओडप तशेंच भलायके खातीर हानिकारक आशिल्ल्या खाणाक लागून ह्या कॅन्सराचे दुयेंस जाल्ले दिसून येतात.
हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात.